कळंगूटचो सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट बेकायदेशीररित्या सुरू आसा आनी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषणाक तेंको दिता हें हाचे वेल्यान लक्षांत येता अशें म्हणीत काँग्रेसीन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचो अध्यक्ष आनी सचिवाक घेराव घालो. हो प्रकल्प बेगोबेग बंद करचो अशी मागणी ह्या वेळार काँग्रेसीन केल्या. पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाशी न्हिदले कित्याक ते बागान एक STP सुवेज ट्रीटमेंट प्लांट म्हणून थिंगासर 2011 तेंचें काम चालू जाल्लें बांदपाचें. ते तेंचे प्रमाणे तेंच्यांनी कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश घेतले आनी ते 3 वर्सान एक्सपायर जाले. तेचे नंतर तेंच्यांनी कांयच कन्सेंट घेवंक ना. जेन्ना आमकां कळलें की थोडे लोकांनी व्हिडिओ व्हायरल केल्ले सोशल मिडियाचेर आनी प्रत्येक जाणान पंचायतीन वचून कंप्लेन केलें की हे घाणीचें उदीक STP क्रिकान भितर सोडटा म्हणून. जेन्ना आमी पंचायतीक वचून विचारले तेन्ना पंचायतीन सांगलें तेंचे कडेन कांय ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिवंक ना तेंकां NOC दिला ना तेंचेशीन कन्सेंट आहा म्हणून. आनी मागीर आमच्यांनी चौकशी काडली आनी डॉक्युमेंटेशन काडलें. आमकां एक रिपोर्ट मेळ्ळो तेंचोच STPचो रिपोर्ट जे पॅरामिटरा प्रमाणे एक्सिडींग द लिमिट 10 times, 100 times and 1000 times एक्सिडींग द लिमिट आहले. तेजे नंतर तेंच्यांनी एक PWDन लेटर केल्ले टँकर्सांक आनी प्रत्येक कोण पळय थिंगा सुवेज STPन पळय टँकर घालताले तांकां लेटर केला की तुमी टॉक्सीक वेस्ट हाडटा म्हणून बंद करा, टॉक्सीक वेस्ट आमी भितर घेवचे ना म्हणून. आनी हे सगळे चलताले जेन्ना तांकां कन्सेंट टू ऑपरेट नासतना हे सगळे कामां चलताले. म्हणल्यार ही प्लांट इल्लिगली चलताले कन्सेंट नासतना. आनी जेन्ना पळय कळंगूट सरपंचान जेन्ना लेटर केल्ले की तुमी दाखोया की शो कॉज दाखोया आनी कित्याक FIR जावचे न्हू ह्या प्लांटाचेर, तेन्ना तेंच्यांनी ताबडतोब तेंच्यांनी कन्सेंटाक एप्लाय केले. 2 दिसान तांकां प्री रिसीट मारून दिले आनी आतां आमकां सांगता की कन्सेंट दिला म्हणून. आतां हुंयचे कन्सेंट केन्ना दिला, हुंयचे इन्स्पेक्शना प्रमाणे जाला, कितें जाला आमकां कांयच सिद्ध ना. एक पासून डॉक्युमेंटेशन दिवंक ना आमकां. एकूच अश्युरन्स दिला चेअरमॅनान की तो टँकर आहा पळय ते बंद करतलो जेन्ना इन्क्वायरी बसोवन तो टँकर बंद करतलो ते नंतर. आनी सील करूंक जाय जाल्यार तो फुडें वचोन ते आपले कोण कलेक्टराक कितें दिवंक जाय ते नोटिसा दिवन तेंचे इन्स्पेक्शन करून ते प्लांट तरी सील जावपाक जाय जाल्यार ती प्लांट सील जातली. ही आमची मागणी आसली.